तर जेव्हा मागेल तुमचं आधी कमेंट द्या. इज अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज टू एवरीबडी दॅट हायकोर्टान जे डिसिजन दिलां ते तांच्या हेजे प्रमाणे योग्य डिसिजन आसा अशेंय म्हाका दिसता. पूण कोणीच एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें हय अशें डिसिजन येतलें म्हणून. हेचे पयलीं कितें वर्सां एका फावटी नागपूर ह्या भागांत हातूंत दिल्लें आनी बेज्ड ऑन दॅट कोणीच स्टडी करूना. बरे बरे गोंयांत जे एडवोकेट आसा बरे गोश्टी जाता. दुसरो जे टिका करता काँग्रेस किंवा आप ताका कांय अर्थ ना. कारण त्यांनी दोगांनी उमेदवार दवरिल्ले तांणी पार्टी जावं येताली तांकां आनी ताचे कडेन बरे एडवोकेटूय आशिल्ले. आतां टिका करून कांय फायदो ना. सो द इश्यू इज क्लोज ना. पूण अशें फुडें मातशें काळजी घेवपाक जाय तुमकां दिसना बाबा असलें कितें जातलें जाल्यार पळय सांगलें हांवें नोबडी थॉट ऑफ इट. दुसरो दोनूच मनशां हातूंत इंटरवेंशन करपाक मेळटालें ते म्हणजे काँग्रेस आनी आप. BJP गव्हर्मेंट आसा BJPच्या गव्हर्मेंटाचेर टिका करून कांय अर्थ ना. ज्या मनशांनी इंटरवेंशन करपाक जाय आशिल्लें पळय तांणी करूं ना. कितें करूं शकता. सो हू इज एट फॉल्ट इंटरवेंशन करूंक ना पळय तें हय तांचें फॉल्ट जालें. तांणी करपाक जाय आशिल्लें. 15 दीस ही केस चलताली. ते म्हणटा बीजेपीन करपाक जाय आसलें म्हणटा. BJPन करप नासता. गव्हर्मेंट आहे. BJPन कितें करपाचें दुसऱ्या मनशान कितें करपाचें तांणी करपाचें आशिल्लें. ते उलयता तांणी करपाक जाय. सर ऑपोजिशन 3000 मतांनी नितेश फुडें आशिल्लो. जिखतालो की ना हें इलेक्शनाचो रिजल्ट 3000 मतांनी फुडें आशिल्लो जिखतलो न्हू. फुडें आशिल्लो मतदान दुसरे दिसा जिखलो तो तसो. सर ऑपोजिशन कितें म्हणटा की डेलिबरेटली केला तेंच्यांनी. पाटेकरांचे कितें म्हणटा तुमी केतन पाटेकर ताजेर हांव कांय उलयना. ही फ्रॉम काँग्रेस पार्टी काँग्रेसचे लिडरां उलयता. बट सर ऑपोजिशन म्हणटा की डेलिबरेटली केला. मीन गव्हर्मेंटाक खबर आसली की अशी कितें सिच्युएशन जातली करून. हे कितें